न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर आयज दिसभरांत कितें कितें घडलां ताचो एक धांवतो नियाळ आमी आमच्या सब एडिटर्सा कडल्यान घेवया। चलात तर सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क हेड सुशांत गावस हाजे कडेन। सुशांत, आज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? मडगांव पालिकेच्यो करामती तुमकां खबरच आसतल्यो। मडगांवच्या बस स्टँडाचेर जो कोयर सांचून उरलेलो तो कोर्टान तांकां काडपाचो आदेश दिलो। तो कोयर तांच्यांनी उखल्लो आनी बाणावले पंचायत क्षेत्रांत धाडून तांच्यांनी डंप केलो। आतां मडगांवचो नगराध्यक्ष जावन आसा दामोदर शिरोडकार, ताच्या कोतान हो कोयरच न्हू म्हणटा तो। ही माती आनी जी तण आसात ते हाडून उडयल्ले म्हणटा। आनी ताच्या फुडलें एक म्हत्वाचें जोकिंग स्टेटमेंट तेणी जे केला की तो म्हणटा की आमी बाणावले पंचायत वाठारांत हो कोयर उडोवंक ना। तो म्हणटा आमी वेस्टर्न बायपासाचे सुवातेर कोयर उडयला। ताका खबर नासतलें की हो वेस्टर्न बायपास बाणावले पंचायतींतल्यान वयता म्हणून। हे प्रकरण तांच्या आंगलड येयल्ल्या कारणान तो आतां ही तेणें सामके हात वयर केल्यात। बाणावले पंचायतीन कालच मडगांव पालिके आड पुलिशेन कागाळ केल्या आनी हे जे प्रकरण आहा ते मडगांव पालिकेक शेकतलेशें दिसता। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली साताच्या बुलेटिनार। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी आहा जी शिवोले जो एकलो वायरमॅन शॉक लागून मेल्लो, तुमकां खबरच आसतलें। ताचे वयल्यान ताचे फॅमिलीन व्हडलो बोवाळ केल्लो। आजुल्या हॉस्पिटलान तांकां जेन्ना तेजी डेड बॉडी हाडिल्ली तेन्ना व्हडलो ड्रामा जाल्लो आनी जे संबंदीत कोण जे अधिकारी आसात तांचेर कारवाय जावची अशी तरेची मागणी ताच्या फॅमिलीन केल्ली। हे घडणुकेचे फाटभुंयेर मंत्री सुदीन ढवळीकरान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां। उच्चस्तरीय समिती मार्फत ही जे प्रकरण आहा ताची चवकशी जातली आनी जे कोण अधिकारी आसात तांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या। आनी एक म्हत्वाची घडामोड हांव तुमकां सांगूंक सोदतां। 4 डिसेंबराक जे गोंयच्या सायबाचें फेस्त जातलें आनी ताच्या नोवेनाक आयजच्यान सुरवात जालेली आसा। ह्या नोवेनाक भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या साताच्या बुलेटिनात। सुशांतान आमकां 3 म्हत्वाच्यो आयच्या दिसाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात त्यो तुमी मुजरत 7 PM बुलेटिनात पळयात। तर आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा हाजे कडेन। आयच्यो दोन म्हत्वाच्यो बातम्यो एक म्हटल्यार जे फाटल्या सप्तकान जे वास्को सिलिंडर ब्लास्ट जाल्लो त्या ब्लास्टान गुरुवार बायल शिवानी राजा वध आनी तिची आवय तांकां दोगांक मरण आयिल्लें। हें प्रकरण आतां एका प्रकरणाक आतां वेगळें वळण आयलां। शिवानीचो बापूय आहा तेणें खुद्द सीएमाक एक पत्र बरयलां की हे घातपाताचो प्रकार आसा आनी तांणी तेजी चवकशी करची म्हणून मागणी केल्या आनी तांच्या फॅमिलीन सुद्दां जी CBI चवकशी जावची अशी मागणी केल्या। आनी दुसरी जी बातमी आहा ती म्हटल्यार सद्या म्हापसा शिवोले रस्त्यार त्या कोयराच्यो राशी उडयल्यात आनी इतलेच न जाल्यार ते चिकनाचो जो वेस्ट आसा पळय तेज्यो पोटल्यो बांदून उडयल्यात। कितलेशेच म्हयने सावन थंय आसतात आनी थंयच्यान वचपी जे लोक आसतात तांकां तो घाण वास मारतात, घाणी पडल्यात थंयसर। सो म्हापशे पालिकेन हेजेर खंय तरी लक्ष घालचें म्हणून ह्या थळाव्यांनी मागणी केल्या। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनाक आमच्या पळोवपाक मेळटल्यो। तर ही दुखद घडणूक एक सप्तका पयलीं घडिल्ली, जो एका गुरवार बायलेक मरण आयिल्लें आनी आतां तिच्या फॅमिलीन असो दावो केला की हो घातपात जावन आसा आनी मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशें म्हणून। तर आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी हाजे कडेन। समिधा, आयची बातमी म्हणजे सीएमान आयज बिट्स पिलानीन एक गोवा इनोवेशन एंड स्टार्टअप जी कॉन्फरन्स आहा तेचें उद्घाटन केलां। ताणें म्हटलां की गोंया कडेन कॅपेसिटी आसा एक स्टार्टअप
हब जावपाची. सो हे स्टार्टअप हब करपा खातीर गोंय सरकारान सगळे प्रयत्न चालू केल्यात, यत्न चालू आसात. बरें मार्केटींग तांकां एक्सेस दिवप जावं बरो मनीसबळ दिवप, हे शिवाय जे अन्य साधन सुविधा तांकां लागतात त्यो सगळ्यो तांकां दिवन स्टार्टअप करपाच्या बाबतीन काम सुरू जालां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिला. आणि जर गोवा जर स्टार्टअप हब जायत जाल्यार एक बरें एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयच्या युथांकूय मेळटले अशें तांणी सांगलां. सो ही आयची तुमकां बातमी पळोवंक मेळटली आमच्या साताच्या बुलेटिनान. दुसरी एक दुखद घडणूक जी जाल्या जी सेल्फ एक्सिडेंट आसा आयज जाल्यार रेडी घाट वाळपय हांगासर. सो आतां ऑल्टो कार पलटी मारल्या कारीन. सो सेल्फ एक्सिडेंट भर वेगान वयताली कितें ते सगळें आतां पुलीस ताचो तपास करता. पण अशें सेल्फ एक्सिडेंटान वाड जाल्ली आसा. लक्षांत घेवपा सारकी बाब म्हणजे जेन्ना जेन्ना वर्स सोंपता तेचे 2 म्हयन्या पयलीं सदांच आमकां एक्सिडेंट वाड जावं आनीक कसल्यो वायट घडणुक्यो आयकूंक येता. म्हत्वाचें म्हणजे हो पर्यटन सिजन, ह्या टायमार ट्युरिस्टांची रश आसता, लोकलांची आसता, त्याच टायमार हो अशे म्हणजे अशा तरेचे इन्सिडेंट जाता. सो लोकांनी सुशेगाद गाडयो चलोवच्यो, जीव सांबाळचो, ड्रायव्हींग नियम सगळे पालन करूनच करचे अशें आमी तुमकां गोमंतक TV वतीन आवाहन करता. येस समिता. देव बरें करूं रश्मी. तर अपघाताचें सत्र सध्या वाडतूच आसा आनी हाचेर खंय तरी नियंत्रण येवपाची गरज आसा. आतां आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती हाचे कडेन. समिधा 2018 वर्सा साकून इफ्फीक गोवन सेक्शनान फिल्मां दाखयतात आनी ह्या वर्साक जे आसा पळय ते गाथन ह्या फिल्मा साकून काल म्हणजे हे फिल्म प्रदर्शीत जावन तेजें उक्तावण जाल्लें आसा. तशेंच आयच्या दिसाक पीस लिली, सेंट केसल आनी यशोदा हे 2 फिल्मां प्रदर्शीत जाल्ली आसा. जर फुडल्या येता त्या दिसांनी हॅशटॅग एमोजी, क्रेझी मोगी मारवट आनी द विटनस ही गोंयची चित्रपट जे आसा फिल्मां ती दाखयतले. तशेंच दिनेश भोसले जो आसा गाथन ह्या फिल्माचो दिग्दर्शक, ताणें आरोप केल्लो आसा सरकाराचेर की फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ते फिल्मां तयार करतात मात सरकाराच्या येवजण्यांतल्यान तांकां पयशे मेळनात. सो हो जो आरोप जो आसा खरो गंभीर आसा आनी सरकारान हाचेर विचार करपाची गरज. तर ह्यो आशिल्ल्यो इफी विशींच्यो बातम्यो. अश्योच इफीच्या आनीकूय अपडेट्सां खातीर आमचो गोमंतक TVचेर आमी बातम्यो घालीत रावतात तेन्ना तुमी पळयत रावचे. तशेंच आमचे दर दिसा 4:30 वरांचेर न्यूज रूम बुलेटीन पळयत रावात. आनी ह्यो जो आतां आमकां बारीकसो नियाळ दिल्लो आसा ताची सविस्तर बातम्यो तुमी आमच्या 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.